यूथ ऑफ GSBचे सक्कड वीक्षकांक आयुर्वेद दर्पणाक स्वागत. मस्तु वार देखून आम्ही प्रति वार आयुर्वेदाचे कशी केअर एक कंप्लीट बॅलन्स्ड लायक एक करेक्ट बॅलन्स्ड जावन स्वास्थ्य कशी दवरून घेवेत म्हणून आम्ही उलयता आसती. तशीची हे वार तुमकां सगळ्यांक गोत आसा स्वग्रह आशा पुरो कंडापटी संपत आशा पुरो एकय लायक काम आशा पुरो कसले असल्यार देवा लेगी ताजी ಒಟ್ಟು निमगुचे कस शांती दी समाधान दी संतोष दी म्हूण ते आमगेल मनांत केन्नाय आसता. कसल्या म्हळ्यार बरे घर व्हड काम कंडापटी दुड्ड पुराय असल्यार या शांती समाधान संतोष असल्या मात्र ताजी पुरे आमकां एन्जॉयमेंट मेळूं साध्य आसा. त्या निमती सक्कळ हाजी वटूची शांती समाधान मेळेल मुख्य आमकां. जाल्यार आत्ताचें जनरेशन एके आत्ता लायफस्टायलान कसो जाला म्हळ्यार पुरे कडेन स्ट्रेस एकदम बा म्हाका स्ट्रेस जाता म्हणून स्टुडंट्सांनी स्ट्रेस म्हणचें, शिकवणे विशयार स्ट्रेस म्हणचें, एकय कामार आशिल्ल्यानय स्ट्रेस म्हणचें, मलगड्यांनी ಸ್ವಲ್ಪ प्राय जाल्यानय बा कसकी लायफान स्ट्रेस म्हणचें, पुराय जाणांक स्ट्रेस म्हळ्यार एक वर्ड कॉमन जावन गेला. इनफॅक्ट स्ट्रेस एक लिटल बीट ऑफ स्ट्रेस केन्नाय मोटिवेशनल इता म्हळ्यार थोडे स्ट्रेस एक प्रेशर आशिल्ले निमती एक एक ताजी त्या कंप्लीट करचे खातीर जावन त्या स्ट्रेसान तूं वर्क कंप्लीट जाता जाल्यार वेरी हाय लेवल ऑफ स्ट्रेस कंडापटी मना स्ट्रेस घेवचे. एक स्टुडंट्सान कोणीय जेवते घेना कुडले लायफान तूं एक नॉर्मलसी वता. इता म्हळ्यार इमोशनल इम्बॅलन्स म्हणटा ती ते जाता आनी आमी कुडले डिसिशन्स आमगेले रॉंग जाता, कंडापटी इश्यूज येता आमकां लायफान तूं ताजे खातीर जावन स्ट्रेस म्हळ्यार मॅनेज करचें मस्त अगत्य. शांती कामनेस इन द मायंड एक शांत जावन जीवन चलोवचें. स्ट्रेस नातिले कंडापटी टेंशन म्हणटा ती त्या नातिले जीवन मुखार व्हरचें वेरी वेरी आत्ताचे प्रेजेंट जनरेशनाक एके पुरे जाणांक हें अत्यंत अगत्य. आयुर्वेदांतू हांव त्या फुडें देखून आमी म्हणटा ती आयुर्वेदांतू प्रति एकाक एक सोल्युशन आसा. प्रति एकाक ते प्राकृतीक जावन नेचराक वेरी क्लोज जावन कशी इजिली अवेलेबल सोल्युशन्स आसा ते आमगे लायफस्टायल कशी चेंज करून आमी त्या सोल्युशन्स एडॉप्ट करून घेवेत हें पुरे आमकां वेरी वेरी एक्सपिरियन्स जावन अशे डॉक्टर गोपाल कृष्ण नायक प्रति वार आमकां सांगता आसा ती ह्या वाराय स्ट्रेस मॅनेजमेंट वेरी गुड मेंटल हेल्थ केअरा बगे डॉक्टर गोपाल कृष्ण नायक आमकां सांगता ती. डॉक्टर तुमकां स्वागत. स्ट्रेस मॅनेजमेंट ह्या उलयतना फस्ट म्हाका येवचें कशें म्हळ्यार न्हीदपणां म्हणटात जेन कोण फुडें प्राय जाल्यार म्हणचें आशिल्लें न्हीदपणां आतां सगळ्यांक तें कॉमन जालां. न्हीदपणां आमकां सम न्हीद ना सकाळ उठयना कुले टेंशन जाता, स्टुडंट्सांनी म्हणचें प्राय जाल्यार म्हणचें कामार आशिल्ल्यानी म्हणचें हे कसं लायक एक कसं कोर येता आयुर्वेद हाजे बगे कसं सांगता. आतां नींद येण्याशेषक आमी इन्सॉम्निया म्हणटात मेडिकल टर्मिनॉलॉजी. इन्सॉम्निया आयुर्वेदांतू निद्राल्पता म्हणटात. निद्राल्पता अल्पनिद्रा अल्पनिद्रा निद्राल्पता पळय निद्राल्पता म्हणटात. न्हीद येण्याशेष उणी न्हीद येवचे, डिस्टर्ब्ड स्लीप येवचे, एक घडघडे जाग जेवचे, एक वेळ जाग जाल्यार पास न्हीद येण्याशें अशी पुरा. हें फर्स्ट ऑफ ऑल आमी पयर चेडवाल विशय उलयतना आमी उलयले जाल्यार चेडू दिसाक 8 गंटे न्हीद जाता म्हणून 8 गंटे न्हीद जाता कळ्ळें. दीस चड गेले तशी ताजी न्हीद उण जाता, एक्टिविटी चड जाता ताजी न्हीद उण जाता. आमी सादृश्य पयर आमी उलयली ती ह्या विशय कळ्ळें. जाल्यार एक म्हयनो ताईं चेडू दिसाक 24 अवर्सांत 18 अवर्स न्हीद जाता. तर नंतर एज एडवान्स जाली तशी ताका न्हीद उणें जाता येता. कारण कसं नाही म्हळ्यार तागेले मात्यान विंगड पुरो आलोचना सुरू जाता. आमगेले मनान तूं कितले आलोचना उणें आसता तुका तितलें तुका न्हीद पडटा, सुख निद्र येता. आमगेले आलोचना हे गूड म्हणटा पळय आमगेले सगळे मात्या भितरी ते आलोचना जाल्यार खंडापटे चड आलोचना जाल्यार मनशान न्हीद ऑटोमॅटीक उण जाता. हें एक कारण हांव सांगचें सिंपलेस्ट विशय सांग.
अनेक मेडिकल टर्मिनॉलॉजी उलोवपाक जाल्यार मस्त विंगड कारणे आसता कळ्ळें न्हीद उण जेवच्याक विंगड विंगड एज आरे आतां तूं सांगलें स्टुडंट्सांक न्हीद उण जेवता म्हळें चेडवांक न्हीद उण चेडवांक अप टू एक 10-12 वर्स 15 वर्स प्राय ताईं तांकां न्हिदेचे एक 17 वर्स प्राय ताईं न्हिदेचे कसले समस्ये आसना युजली आसना इतेक म्हळ्यार तांगेल्यान तूं फिजिकल एक्टिविटी चड आसता कळ्ळें फिजिकल एक्टिविटी चड आसतात आनी खेळटा ती धांवता ती उडटा ती नांदता ती कळ्ळें तांकां फिजिकल एक्टिविटी चड आसता दॅट इज द मेन कॉज आनीक कशें म्हळ्यार तांकां विंगड कसं फायची कसं आलोचना ना फायची आलोचना ना आत्ता विशय मात्र आईचे विशय मात्र आत्ता विशय मात्र फायचे तांकां आलोचना ना देखून तांकां मन केन्नाय थंड आसता आनी तांकां कमिटमेंट्स म्हूण कसं आसना फॅमिली कमिटमेंट्स आसना आनम आसत पळोवन घेवच्याक तशें तांकां देखून एक तांगेले एज आनीक म्हळ्यार तांगेली मनोस्थिती आनीक म्हळ्यार तांगेली फिजिकल एक्टिविटी ह्या तिनूय मिती तांकां निद्दे समस्या कसं येना हे निद्दे समस्या पुरा स्टार्ट जावचेची एडोलसन्सा नंतर सो आमी ते न्हीद येनाशी रातचे निद्रालपता म्हणटाना आमी खंयची एज ग्रुपाचे म्हूण पळोवपाक जाता इथे म्हळ्यार एक एज ग्रुपार विंगड कारणां न्हीद येनाशी चान्सस फॉर एग्जाम्पल एडोलसन्स प्युबर्टी टायमार चेल्ल्याक जावं चेल्लेक जावं न्हीद येनाशी आसता कारणाच्या पुरो ते हिंदी सिनेमान तांणी दाखयतात कळ्ळें त्या कसं कारण आसच्या पुरो की म्हाका गोतना ते कसं म्हण म्हाका तशी जाय न्ही तशी ते सिनेमान तांणी दाखयतात तशी आसच्या काय पुरो ते एक एज ग्रुप एक आसता एक टीनेजर्स म्हणटा आमी सो ताका कसं आसच्या पुरो बट तदनंतर तांणी शिकता ती शिकवण्या वेळार तांकां शिकवण्याचे म्हळ्यार आतां सान प्रायर देखून आमी तांकां स्ट्रेस घालता ती चेडवाल वयली चड दबाव घालता तांकां शिक्षणा विशयान तूं इतले रँक काडका इतले मार्क काडका कळ्ळें नाटल्यार तुका सीट मेळना अशी तशी म्हूण तांकां मस्त आमी दबाव घालता त्या निमित्ती ह्या टिनेजर्स जालां तूं मस्त मानसीक समस्या येवची आमी आतां डे टू डे लायफान पळयता एक्झॅक्टली कळ्ळें तांकां तर आमी एक कावन्सिलर्स म्हूण एक प्रत्येक स्कुलांत एज्युकेशन कावन्सिलर्स म्हूण प्रत्येक स्कुलांत आमकां कोणी कावन्सिलर्स म्हूण नाशिल्ले आमी स्कुलां आसतना आमकां म्हळ्यार याचना नाशिल्ली कसल्या विशयान कळ्ळें आमी स्ट्रेस फ्री जावन आशिल्लीं तेन्ना आतां 8-9 क्लासा चेडवांक 10 क्लासा चेडवांक स्कुलां कावन्सिलर्स म्हूण आसता ती म्हळ्यार हांव कसं सांगचें म्हळ्यार आतां म्हाका हाजे फुडें केलो जाग्यार उलोवच्याक आपयलेलें आसा तेन्ना हाऊ टू मॅनेज द स्ट्रेस म्हूण स्पीक अबाउट स्ट्रेस मॅनेजमेंट स्ट्रेस मॅनेज करचे बदलाक त्या मॅनेज करचे विशय न्ही तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अनवॉन्टेड थिंग सी मनी मॅनेजमेंट इज करेक्ट इज अ वर्ड इज करेक्ट और टाइम मॅनेजमेंट इज करेक्ट कळ्ळें it is very correct time management money management what is stress management I don't understand what is stress management so first of all on the first place आमी स्ट्रेस करचे कशें म्हूण जावका न्हू स्ट्रेस कोरून घेवन मागीर मॅनेज करचें म्हळ्यार आतां दुड्ड कोरून मागीर ते दुड्ड मॅनेज करचे खंय दवरच्यो खंय दुड्ड दवरच्यो बँका दवरची दुड्ड एक मॅनेजमेंट म्हणटात सो स्ट्रेस आमी संपादन करून घेवन तदनंतर मॅनेज करचें म्हळ्यार कशें हें ते एक एक्चुअली वर्ड रॉंग वर्ड ते कळ्ळें त्या वर्ड सम न्ही बट स्टील हांव थंय गेलेलो तेन्ना स्टेजार उरलेलो त्या विशयान हांव तांकां हेच विशय सांगलो कसं म्हळ्यार स्ट्रेस मॅनेज करचे विशय न्ही तो स्ट्रेस करूं नज कळ्ळें जालतीकीनी स्ट्रेस जाता तेन्ना कसा करका म्हळ्यार विशय आनी तो 2 विशय येता एक स्ट्रेस जायनाशी कसं करका कळ्ळें स्ट्रेस जायनाशी आमी कशें सुका जीवन पद्दती आमगेली कशें सुका कळ्ळें तेन्ना आमकां स्ट्रेस जायना कळ्ळें प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटा पळय सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शूड सी दॅट वी वोंट गेट एनी स्ट्रेस कळ्ळें तें इम्पॉर्टंट आयले म्हण मागीर ते मॅनेज करचे कशें मागीर पळया ताका वखद आस विंगड रीत आस आतां उलयले वरी कावन्सिलींग आस वखद आस त्या पुरा मागीर विशय फर्स्ट ऑफ ऑल आमी जायनाशी पळोवका तें कशें पळोवचें कसले खातीर आमकां स्ट्रेस जाता ताका कसं कारण आसाची तें आमी सुरवें पळोवया फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेसाक कारण म्हळ्यार आमगे रेकलेस लायफस्टायल आतांचे एक्सपेक्टेशन नाही रेकलेस लायफस्टायल फर्स्ट ऑफ ऑल इनडिसिप्लिन्ड लायफस्टायल
तुगे लायफान तूं फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां कोरक आशिल्लें डिसिप्लीन. तुगेले उठ्ठाचे टायमार देखून, तूं न्हिदोचे टायम देखून, तुगेले जेवचे टायम देखून, तूं वाजूचे टायम देखून प्रती एक टायम टू टायम तूं कोरका. दॅट इज द नंबर वन वे ऑफ कंट्रोलिंग युअर स्ट्रेस, अवॉइडिंग द स्ट्रेस. कळबाय. आळसाय सोडका. डोंट बी लेझी. कळबाय. आळसाय सोडका. आळसाय आसले कसं जाता म्हणल्यार आमगेले प्रोकास्टिनेशन करता आमी. कळबाय. आज करची काम फाय करची काम परा करूया म्हणून तेदना 5 दिसांत आमकां स्ट्रेस जावचो सुरू जाता. इतलें काम बाकी आसा म्हणून. आतां स्टुडंट्सांक धर तूं ते दिसा पाटू ते वाजी ती म्हणटा आमी. ते दिसा पाटू आ दिना पाठवून आ दिवस कलियरी म्हणून आमकां स्कुला सांगिल्लें आसा. कशा लेका म्हळ्यार बाय द एंड ऑफ द इयर ताका स्ट्रेस जावचो ना म्हूण सांगून. तशीची आमगे लायफान तूं फर्स्ट ऑफ ऑल आमगे डिसिप्लीन हाण घेवका आमी. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. कळबाय. डिसिप्लिन्ड लायफ आसूं का. फुडें काळाच्यान तशी आशिल्ली ती मस्त डिसिप्लीन आशिल्ली. आयुर्वेदान तूं सांगिल्लें त्याची दिनचर्या म्हूण सांगला, ऋतुचर्या म्हूण सांगला. प्रति दीस सकाळ तकून सांजवाळटाय तुगेले दिनचर्या कशी आसूं का, तुगेले विंगड विंगड ऋतून तूं ऋतुचर्या कशी आसूं का आयुर्वेदा सांगला. सो आयुर्वेदा सांगनी नातल्यार आमकां एक मनांत गोत आसता जाल्यार आमकां तें फॉलो करूं जायना. कळबाय. विंगड विंगड कारणान फॉलो करूं जायना थंय आमी सांपडटात. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आमी आमगेले डिसिप्लीन लायफ आसूं का, डिसिप्लिन्ड आसूं का तें एकाचें. दोनीच कसं नाही म्हळ्यार मन संतोशान आसूं का जाल्यार कशें आसूं का. आतां एक डिसिप्लीन म्हण जालें. आनी एक मनाक संतोश स्ट्रेस फ्री जावन आसूं का जाल्यार आनी एक म्हळ्यार एक्सरसायज. मेडिटेशन पुरा मागे पयलें. फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एक्सरसायज. तुगेले फिजिकल एक्सरसायज ना शी तूं कसं मेडिटेशन केल्यार प्रेजन ना. आतां योगांत जाल्यार तुका योगा म्हळ्यार अष्टांग योगा म्हणटात. कळबाय. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधी. लास्ट समाधी. कळबाय. ध्यान सत्ताचे. ध्यान म्हळ्यार तूं सांगची मेडिटेशन ते सत्ताचे. ताजी फूड विंगड सहस. कळबाय. ताजी फूड सहस. मेडिटेशन तुगेलें सत्ताच पावल तूं डायरेक्ट जंप त्याच मिस्टेक जावचे आमकां प्रॉब्लेम जावचे त्याच. सो यम नियम आसन. यम नियम म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आमी लायफान तुका केलो डिसिप्लीन ताणें सांगला डिसिप्लीन फॉलो करता त्याच हांव तुका सांगिल्लें. आतां म्हाका तू सांगता रापास नियम म्हळ्यार आमगेलें फिजिकल अँड मेंटल डिसिप्लीन. दॅट इज फर्स्ट. कळ्ळें. फट्टी सांगूनच मागीर कसं पुरो आसता तूं म्हाका आतां ताजे विशय आमी नाका डिटेल जावन वचचें. यम नियम म्हळ्यार आमी इतलें सांगीत कसं म्हळ्यार मेंटल अँड फिजिकल डिसिप्लीन आसूं का. आमी एक उलयता जाल्यार डिसिप्लीन आसूं का. वटारे आमी पळय आतां आमी उलयताना कसं की चुकून उलयली म्हूण जाल्यार मागीर आमकां स्ट्रेस जाता. करेक्ट. कळ्ळें. आमी आतां मातू आडी तरे होय तूं मुत्तू उडे तरे होय तूं म्हणटात. कळ्ळें. आमी उलयले मागीर तें उत्तर मातशें काण घेवचें जायना. सो आमी उलोवन आमकां स्ट्रेस जाता. सो आमगेले आमी उलोवचें कशें आसूं का म्हळ्यार ताजे आमकां स्ट्रेस जावचें ना. येद्र आशिल्ल्याक स्ट्रेस जावचें ना. येद्र आशिल्ल्या मनशाक स्ट्रेस जावचें ना. तशें आमगेले उलवणें आसूं का तें नंबर 1. सो यम नियम सांगला. यम नियम आसन. आसन म्हळ्यार योगासन. फिजिकल एक्सरसायज. ओके. तें तुका हांव सांगिल्लें. फिजिकल एक्सरसायज आतां हांव सांगलां फिजिकल एक्सरसायज करता. तें कसं करता म्हळ्यार तुगेले बॉडी वयर तूं कंट्रोल हाडटा. तुगेले शरिरा वयर तूं कंट्रोल येता. तूं विंगड विंगड पोस्चर्स म्हणटात. योगा पोस्चर्स आतां स्टायलार म्हणचे जाल्यार आसन आशिल्ले योगा पोस्चर्स जाला त्यात. सो पोस्चर्स केले कुडले यू गेट कंट्रोल ओवर युअर बॉडी. ते आसन जाले मागीर प्राणायाम म्हळ्यार श्वासा वयर कंट्रोल येवका. ब्रिदिंगा वयर कंट्रोल येवका. रेकलेस जावन ब्रीद करतात जन. कळ्ळें. ब्रिदिंगा वयर आमकां कंट्रोल येवका. ब्रिदिंगाक आनी आमगेल्या मनाक डायरेक्ट कनेक्शन. कळ्ळें. आतां पळय तूं कोप येयले तेन्ना तुगेलें ब्रिदिंग चड जायना ऑटोमॅटीक तुगेलें ब्रिदिंग चड जाता. सो आमकां आनीक कसं म्हळ्यार आनीक अशी विशयाक संबंद पाविल्ले न्ही. एक मनशाक एक लायफान तूं तो इतले पटी ब्रीद करता म्हूण लॅकस काय आमगेले ते ब्रेथ आमगेले लेक्काचे ब्रेथ. फॉर एक्झाम्पल हांव एक सांगचें एक 10 लाख तुका ब्रिदींग आसा म्हूण करी. ते 10 लाख ब्रिदींग तूं 30 वर्स भितर काडल्यार 30 वर्सां रे तागेले मुग्दल म्हूण लॅक तागेले ब्रेथ खाल जालें. सो
तुका कोप येता ते ते चड आतां नंबर. योगी पुरो आसा पळय आतां आमकां युजली कसं म्हळ्यार आमगेले ब्रिदींग एक मिनिटाक एक 1 मिनिटान तूं आमी 18 टायम्स इट इज अ नॉर्मल ब्रिदींग. योगी आनी पुरा एक निमिशान तूं 3 वेळा 4 वेळा 5 वेळा मात ब्रीद करतात आनी करतात स्लो ब्रीथ तितले तांकां कंट्रोल तांगेले ब्रेथा वयर आसा कळ्ळें ते तांगेले ते प्राणायामा साधने निमित्त योग साधने निमित्त आयिल्ले ते कळ्ळें आमकां तितले पुरा करूं जायना आतां न्ही 200 वर्सां 300 वर्सां 400 वर्सांनी बांदली ती म्हूण सांगून पुरा आमी पुराणांत आनी वाजलेत म्हळ्यार तांगेले ते ब्रिदींगा कोटा मुख दयना कळ्ळें 200 वर्स जाल्यार ताका मेळ्ळें ताका दिलेले देवान दिलेले ते लेक्का ब्रिदींग आसा पळय ते मुख दयना तागेले म्हळ्यार तो स्लो ब्रीद करता दॅट इज वन थियरी इज देर एक थियरी आसा त्या विशय म्हाका उडगास आयला हांव सांगलें सो आमगेले श्वासा वयर आमकां कंट्रोल येवका आसना जातर प्राणायाम म्हळ्यार प्रत्याहार ध्यान धारण समाधी म्हूण ते प्रत्याहार म्हळ्यार ते अनेक विशय आमगेले मानसीक मनाक संबंद पाविले विशय अनेक ध्यान आनी धारण समाधी ताजे बगे म्हाका तितले डीप नॉलेज ना बट ओवरऑल तुका हें खंयचें फस्टाचें आमकां आसा पळय आमगेले दिननित्यान तूं आमकां जेवका जाल्यार खंयचें आसा तें मात्र आमी एडॉप्ट करून घेवका कित्याक म्हळ्यार समाधी स्थिती वताल्यांक ते जेवका जाता सो आमकां समाधी स्थितीर आमकां वचूं गती ना आमकां खंयचें जेवका तुले यम नियम आसन प्राणायाम चारय पुरो ते 4 असल्यार आमकां अष्टांग योग जेवका म्हूण ना वरल्यान मागे वयर 4 जेवका म्हूण ना सुरवेक 4 असल्यार आमकां भरपूर जाले आमगेले जिवनाक कितले जेवका कितले जाले कॉमन मॅन म्हणटात सो आमकां पावता सो हांव ताका सांगलें फिजिकल एक्सरसायज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी फिजिकल एक्सरसायज कसले करता म्हळ्यार आमगेल्या बॉडीन तूं हार्मोन्स सेक्रेट जातात एंडॉर्फिन्स म्हणून ते एंडॉर्फिन्स इट इज ए हॅपीनेस हार्मोन कॉर्टिसॉल हय एंडॉर्फिन्स ते आमगेले हॅपीनेस हार्मोन म्हणटा ते तुका यू बिकम एडिक्ट फॉर दॅट तुका एक म्हणजे चांग यू गुड फिलींग येता कळ्ळें एक गुड हेल्दी फिलींग येता आतां तूं ಸ್ವಲ್ಪ एक्सरसायज आनी केली कुडल्या वॉक आनी करून आयली कुडल्या तुका एक खुशी जाता फ्रेश फील जिमा वचून आयली कुडल्या एक फ्रेश फिलींग जाता कशें जाल्यार म्हळ्यार एंडॉर्फिन सेक्रेट जाता नेक्स्ट डे सेम टायमार तुका पास धांवया म्हूण दिसता कशें जाल्यार म्हळ्यार यू क्रेव फॉर दॅट कळ्ळें यू स्टार्ट क्रेविंग फॉर दॅट एंडॉर्फिन बिकॉज एंडॉर्फिन improves your mental health mental well-being so कसले म्हळ्यार तुका पास आतां आमी कॉफी पिल्यार नेक्स्ट डे कॉफी पिवंक म्हणून दिसता कसले एडिक्शन तातूंत कॅफीन आसा तशी एक्सरसायजान तुका आपास एक दीस एक्सरसायज करुया म्हणून दिसता 4 दीस वचन आतले कसं की कळून घेतल्या वरी जाता सो कसले म्हळ्यार बिकॉज ऑफ दिस एंडॉर्फिन्स सो एंडॉर्फिन उण जाता बॉडीन तुका एक्सरसायज करुया म्हणून दिसता सो ते एक आनी एक फिजिकल एक्सरसायज त्या निद्दे विशयांत आमी निद्दे विशय उलयता आशिल्ली सो आमकां फिजिकल एक्सरसायज व्हेरी इम्पॉर्टंट न्हिदेक ते फुडें तूं एक काण आयकून आसा पुरो एक रायाली कळ्ळें एक दीस एक रायाक न्हीद पणी काय कितली की समय जाल्यार ताका न्हीद येना काय ते दाना ताणें डंगूर मारले गे गांवांत कसं म्हळ्यार म्हाका न्हीद हाडलेल्या मनशाक हांव अर्ध राज्य दिता म्हूण तशी मस्त जन आयली काय वैद्य डॉक्टर तांणी पुरा येवन ज्योतिश्य पुरा येवन नाना नमनेर पुरा ट्राय केले काही हाका न्हीद येनी काही लास्टाक एकलो वैद्य येईल काही तो वैद्य येवन म्हणाल काही तुका हांव न्हीद हाडयता म्हणाल काय रायाक हां हाडयत जायत कसं करता हांवें म्हण कांय ना ताका एक वखद करूस म्हाका तें वखद दिल्यार तुका न्हीद येता जाल्यार त्या वखदाक जावका जाल्यार मुलिका वो ते एक गुड्ड आसा पळय त्या गुड्ड्या तुदेर आसा हांव पयर पळोवन आयला ते तूं एकल्यानच खाली पांयार वचून ते घेवन येवका घेवन येवन दिवका ते हांव हाडल्यार जायना तुवें हाडका ती मुलिका हाडून दिल्यार हांव ताजेर वखद करून दिता न्हीद येता म्हूण जायत व्हड विशय कसो न्ही तागेले राज्य ते तागेलो गुड्डो चंपत्त रायो वचून त्या गुड्ड्या तुदेर वचून ते घेवन येता आनी ते झाडान न्हू झाडान हाणें वखद करून ताका पिवेता त्या दीस रात्री राया घट्ट न्हीद येता लायक न्हीद येता कळ्ळें हेर दीस सुतान भारी खूश जाता रायाक तो वैद्य ते डॉक्टर आपोवन अर्ध राज्य दिता मागीर सांगता कसं ते अमृत समान वखद तूं कसं दिल तूं म्हाका कसं वखद ते ताजे पेटंसी घेवया म्हूण कळ्ळें ते पेटंट करुया ते वखद म्हूण तेदन तो राय सांगता नाही तो वैद्य सांगता कसं म्हळ्यार ते सामान्य वखद ते कसं नाही तातूंत विशेश ना त्या झड्डांत कसं नाही विशेश येत ना
तुका न्हीद येईल म्हणजे तुगेले फिजिकल एक्सरसाइज जाली तुका तूं त्या गुड्ड्यार चोवूं येता आनी तुका पुरो जाल्लें कळ्ळें तुका फिजिकल एक्सरसाइज नाशी तुका न्हीद येना आशिल्ली तर निमी ती फिजिकल एक्सरसाइज जाल्यार मागीर तुका न्हीद आयली तितलेची म्हणून जाल्यार अर्द राज घेवन वता तो त्या म्हळ्यार ताणें सांगला न्हू रायान दिता म्हणून तो घेवन चमकलो सो हांव सांगचें कारण करेक्ट वेरी करेक्ट आतां जनाक सिडेंटरी लायफस्टायल कळ्ळें एक्सरसाइज ना प्रति एकाक मेशिन्स कळ्ळें घरकड काम करूंक ताका देखून न्हू फिजिकल ते कसलेंय कारण आसा पुरो आमी खंयची आमी मॅशीन यूज केल्यार आमगेले फिजिकल एक्सरसाइज रुटीन दवर घेवप अर्द घंटा मिनिमम 20 minutes to half an hour physical exercise is very very important कळ्ळें फिजिकल एक्सरसाइज ना ती लायफाक अर्थू ना देर इज नो मिनींग अकॉर्डिंग टू मी इवन वॉकिंग इज वॉकिंग सिंपलेस्ट म्हळ्यार वॉकिंग जस्ट वॉक करत वॉकिंग इज द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर आय टेल यू तुगेले खंयचे एक्सरसाइजांनी पयशी वॉकिंगा तितले स्ट्रेस बस्टर खंयचे ना ताका स्ट्रेस बस्टर म्हणटात तुगेले मात्ते आशिल्ले स्ट्रेस ते बस्ट करता कळ्ळें सो वॉकिंग इज द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर सो फिजिकल एक्सरसाइज जावका फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन आनी एक एक्सरसाइज ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी वरलेले विशय कशें म्हळ्यार केलो आमी लायफांत केलो विशय आमी फॉलो करपा जाता कसो फॉलो करता आमी हाजे फुडले हांतू आमी एपिसोड्सांत उलयली ती कळ्ळें कसकसाने मानसीक वेग धारण करता वय बाय धारयेत तू सरा वेगान लोभेर्षा द्वेषमात्सर्य रागादीनांच जितेंद्रिय म्हणून सांगिल्लें लोभ क्रोध मोह मत्सर मद मात्सर्य असल पुरा अरिषड्वैरी म्हणटात आनी अरिषड्वैरी त्या षड्वैरी आमी कंट्रोल करता कळ्ळें त्या मानसीक आरोग्याक भारी चांग दॅट इज अनदर इश्यू शांत जावन न्हीद काडयत अनेक आयुर्वेदाचे वाक्य तूं सांगता ना आतां फस्ट हेल्थ म्हळ्यार कसं न्हय हेल्थ म्हळ्यार फिजिकल आनी मेंटल दोनी सम असल्यार मात्र मनुष्य आरोग्यवंत म्हणटा म्हणून सांगिल्लें आयुर्वेदांतू फस्ट कळ्ळें हांव लास्ट टायम सांगला तुका समदोषः समाग्निश्य समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन तिन्ही स्वस्थ प्रसन्न जावन आसल्यार मात्र ताका आमी आरोग्यवंत म्हणून सांगयता ते कशें करता म्हणटाना तो सांगता हिताहार विहार सेवी म्हळ्यार आमी आहार विहार समसुका आहार विहार म्हळ्यार आमी करची काम थंय फस्ट आहार म्हणटा ती कसले एक आहार म्हणला मानसीक आरोग्याक आहार दैहिक आरोग्याक आहार जावका वय सम मानसीक आरोग्याकय आहार जावका आहारा वयर डिपेंड मानसीक आरोग्य आहारा वयर डिपेंड जावन आसता कसल्याक आसता आतां सी आतां म्हगेले वॉट इज दीस बॉडी इट इज अ हीप ऑफ फूड एक्चुअली सो वॉट एवर फूड वी हॅव टेकन इन ऑल दीज इयर्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ our body. So our body is a wonderful machine which converts the food into our human body. So it is a beautiful machine. So आमी खाल्लेले फूडच आमगेले बॉडी जावची ओके मनय जाता कसल्याक सांगला यथा अन्नः तथा मनः म्हणून सांगला कृष्णान सांगला भगवद्गीतेत मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः मन कारण मनशाल प्रत्येक कष्टाक मन कारण मन म्हळ्यार यथा अन्नः तथा मनः म्हणून सांगला सो आमी खावचे अन्न ते आमगेलें मन शांत उरच्याक मस्त कारण कसल्याक म्हणशी आमगेलें मनाक 3 नमने गुण सांगला सत्व गुण रजो गुण तमो गुण वय वय तशी आहारांत सात्विक आहार राजसिक आहार तामसिक आहार म्हणून 3 नमने आहार आसा सो सत्व गुण चड जाल्यार मनशालांतू तागेले मनांतू शांती आसता नेಮ್ಮದಿ आसता संतोष आसता स्ट्रेस जायना कळ्ळें राजसीक गुणांतू स्ट्रेस चड कळ्ळें एकल्या मनांतू राजसीक गुण चड जाल्यार ताका कोप आतां रायाल गुण राजसीक रायाल गुण ताका कोप येवच्या पुरो स्ट्रेस जावच्या पुरो तेजे पुरा नाना नमनेचे ते क्षत्रियांक जावका जाल्यार पुरा विशय तो राजसीक तामसीक म्हळ्यार ते राक्षसाल पुरा कळ्ळें राक्षसाल मनाचे पैशाचे पुरा विचार पुरा ते आमगेले तामसीक गुण मनाचे सो आहारांतूय तशी 3 विभाग केला इट इज सो सायंटिफीक
सो सात्विक आहार म्हळ्यार कसं नाही म्हणून आमकां तसं सगळ्यांक तसं कळवा तुका वेजिटेरियन डायट आनी मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स तशें जाल्यार फ्रुट्स वेजिटेबल्स ते पुरा सात्विक आहार आनी दवस धान्य आसच्या पुरो तांदूळ आसच्या पुरो असल पुरा आमगेले सात्विक जाल्लेलो आहार आनी तिखसाण उणें कळवा मस्त तिखसाण खावचें न्हय तिखसाण उणें आसून स्वीट चड आसून तातूंत स्विटा अंश चड आसून पुरो खाल्ल्यार ताका सात्विक आहार म्हणटा ती राजसीक आहार म्हळ्यार नॉन वेज फूड येवच्या पुरो मस्त तिखसाण आसच्या पुरो आमसाण आसच्या पुरो तसल पुरा राजसीक आहार तेन्ना आमगेल्या मनांत तो राजसीक गुण चड जाता कळवा राजसीक गुण चड जाता सो देखून आमगेले फूडय एक व्हेरी समदोश हय ते हांव सांगिल्लें निद्देक एक निद्दे खातीर फूड एक्सरसाइज आनी एक हांव सांगलें आहार हय डिसिप्लिन हिताहार विहार सेवी तावळ सांगल्या हित जावन आशिल्लो आहार आनी विहार करता तुका खंयची हित कितें तूं करता हित जावन आशिल्लो आहार आनी आमगेलें काम विहार म्हळ्यार आमची करची काम लेखा पेक्षा चड तूं काम केल्यार टेन्शन जाता आपण स्ट्रेस जाता सो हितवाद आहार ಮತ್ತು विहार कळवा सो आहार हांव सांगलें तुका विहार म्हळ्यार आमी करची काम तें काम कशें करता वर्क मॅनेजमेंट आसा पळय दॅट शूड बी व्हेरी प्रॉपर ताका हांव सांगचें न्ही वय प्रायोरिटी प्रायोरिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन डुईंग द वर्क कळवा हेफाजात जावन करतात काम कळवा आमी करची काम तूं कितलेंय काम करी पळय केलो जन काम करता म्हणून कळना कितली काम करता म्हळ्यार तांणी काम करता म्हणून कळना कोणाकय सायलेंट आसता ती तांणी काम करचें कळना केलो जन इतलें काम करचें बॉब चड खंडापट्टे बॉब म्हळ्यार तांकांय स्ट्रेस जाता भरल्यार स्ट्रेस कोण घालता तांणी सो दोन नमने जन आसच म्हळ्यार फर्स्ट ग्रुपा जन कशी म्हळ्यार तांगेल्यान तो प्रायोरिटीर वता तांणी काम सुरवेक खंयची करका नेक्स्ट कसं करका नेक्स्ट कसं करका खंयची इम्पॉर्टंट फर्स्ट कसं करका सुरवेक तो प्लॅन करता कळवा प्लॅन्ड आसता तागेलें काम हेफाजाटली आसना लायफान तूं खंयचेंय काम जाल्यार प्लॅन्ड आसूं का फाय करची काम आज केल्यार स्ट्रेस जाता तुका आज करची काम फाय केल्यार स्ट्रेस जाता सो आज खंयची करका फाय खंयची करका म्हूण आमी सुरवे आलोचन कर न्हू त्या प्रकार केल्यार तुका स्ट्रेस जायना ते हिताहार विहार सेवी ते जाले दोन विशय जालो आनी एक समीक्षकारी म्हळ्यार आमी खंयचेंय काम करतना इवॅल्युएट कोण करता ते सम की तप्पू म्हूण ते आमी करची काम सम की तप्पू ते करका की नाका समीक्षकारी कळ्ळें ते समीक्ष कोर न्हू समीक्ष कोर न्हू इवॅल्युएट कोरून तूं तें काम करका आतां हांवें सांगिल्लें बरीच प्रायोरिटी एक आनी एक समीक्ष कोरून पळोवका करका की नाका म्हाका तें अगत्यच की ना म्हूण अगत्यशी नातिल काम हात घाली हात भाजून वत तुगेलो कळवा नाका नातिल कडेन हात घालूं गेल्यार खंडीत हात भाजून घेता कೈ सुट्टुಕೊಂಡರು म्हणटा पेपरार कೈ सुट्टुಕೊಂಡರು सो स्ट्रेस जाता सो तूं कसं करका समीक्ष करका की नाका वचका की नाका सांगका की नाका त्या विशय येवं म्हणून कळवा ते एक जालें समीक्षकारी विशेषू असक्तः म्हळ्यार आमगेले ह्या संसार विशयांत चड आमी इनवॉल्वमेंट आसना ओवर इनवॉल्वमेंट खंयच्यान जाल्यार कळवा पॉसेस जाले वरी आसतात केलो जन दे आर पॉसेस्ड इन एवरीथिंग कळवा शेड्यूल विशयांत पॉसेस तांगेले वर्का विशयांत पॉसेस जावन अशें तांगेले प्रोफेशना विशय जावन पॉसेस जावन अशें सो पॉसेस जेवचे आसा पळय तातूंत तूं तें उणी करका विशेषू असक्तः कळवा मस्त घेवच्यान अतियाद आसक्ती निरासक्ती म्हूण न्ही कळवा तशें आसूं का खंयच्याय विशयान तूं मॉडरेट तुगेल्या इंट्रस्ट आसूं का कळवा विशय दाता समहा हांव लास्ट टायम तुका सांगला दाता म्हळ्यार आमी दान करचें विंगड जना दान करचें कळवा दान करचें म्हळ्यार विंगड जना हेल्प करचें म्हणून दान म्हळ्यार दुड्डू दिवका म्हूण ना श्रमदान आसच्या पुरो विद्यादान आसच्या पुरो कन्यादान आसच्या पुरो कळवा जलदान तूं कसने दी विंगड जनाक म्हळ्यार कोणाकय कसने तूं प्रतिफलापेक्षी नाशी कोणाकय कसने केल्यार तें दान म्हणून घेता दान म्हणून घेता तूं कसने एक्सपेक्ट करना इन रिटर्न ओके इट इज कॉल्ड एज दान दाता समहा कोणाक अगत्यस की ताका म्हणून दाता समहा म्हळ्यार कोणाक ते कसं हेल्प अगत्य आसा ते हेल्प आमी करका कसने प्रतिफला अपेक्षा आसच्यानच तेन्ना कसं जाता आमगेले डोपामाइन सेक्रेट जाता आमगेले मनांत डोपामाइन सो डोपामाइन सेक्रेट जाता डोपामाइन इज अगेन ए हॅपीनेस हार्मोन कळवा
आयुर्वेदा प्रति एक सांगला सो डोपामाइन सेक्रेट जाता त्यातून तुका हॅपी फील जाता फॉर एक्झाम्पल कसं नाही ना एक सान विषय एकलो कुरडो एकलो मनुष्य राबला मार्गा बगल्यान रोड क्रॉस करू जातना तू ताका हाता दवरून रोड क्रॉस करून सोडी ताका मागीर तू कशी फील जाता पळय तू कशी फील जाता तुगेल्यान तू ते डोपामाइन सेक्रेट जाता तसं एक सान हेल्प केल्यार तुगेल्यान तू डोपामाइन सेक्रेट जाता एक वेळ तुका ते कोरून अभ्यास जाल्यार अपास कोरिया म्हणून दिसता त्यावेळा हांव तुका सांगलें एंडोर्फिन सेक्रेट जाता अपास एक्सरसाइज कोरिया म्हणून दिसता तशीच तू विंगड जना हेल्प कोर न्हू अभ्यास जाल्यार तुका हेल्प करची तुका एक हॅबिट जावन वता यू क्रेव फॉर दॅट डोपामाइन सो हॅपीनेस आसता दाता समहा सत्यपरः आमगो तसं सत्य उलोवका पट्टी उलयल्यार अगेन्स्ट आसता जाता सत्यपरः क्षमावान क्षम करात पुरा जनाक क्षम करात हे क्षम केल्यार क्षम करनातल्यार न्हू तुका स्ट्रेस जावचें वय ताका काडता हाका काडता ताका मारता कातरता तशें बरें उलयल्यार अशें पळय तुका आमकां स्ट्रेस जाता पुरा जनाक क्षम करी कोण कसो तप केल्यार क्षम आसचो क्षमावान भवत्य रोगः अनेक आप्तोपसेवी क्षमावान आप्तोपसेवी भवत्य रोगः आप्तोपसेवी म्हळ्यार फ्रेंड्स आसूं का काही वाव हा शेअर करू फ्रेंड्स आसूं का आयुर्वेदान कितली डीप आसा पळय आता फ्रेंड सर्कल आतां आसूं का तुवें आप तू म्हळ्यार तुगेल कसन क्लोज म्हळ्यार जन तुगेल ओटू आसूं का केन्नाय तांगेल ओटू आसूं का तुवें तांगेल ओटू मिंगल जाव का सोशलायझेशन म्हणटा पळय तुगेल्यान तू क्लोज अशी जनाल ओट तू मेळ का तांगेल ओट मिंगल जाव का तांगेल ओट टायम स्पेंड कर का सो तेदन आप्तोपसेवी भवत्य रोगः म्हणून सांगला ताका तसले रोग येना कळ्ळें सो इतली पुरो केलेले मनशां रोग खंडित येना म्हणून सांगला आनी तूं फिजिकल हेल्थाक कशी मेंटल हेल्थाक चड प्रामुख्य दिल्या बरी दिसना हांवें आयकता ना नो डाऊट फिजिकल हेल्था सांगिल्ली एक मात्र आहार आनी विहार मात्र वरल्या पुरा मानसीक कारणां कितें सांगिल्लें म्हळ्यार मानसीक कारण आरोग्य तितली इम्पॉर्टंट मनशाक तूं तावळ सांगिल्ली बरी कसं नाही आसच्या पुरो तागेले रिपोर्ट्स नॉर्मल आसच्या पुरो तागेले पुरो दुड्ड आसच्या पुरो बंगला आसच्या पुरो कार आसच्या पुरो पुरा सम आसा जाल्यार मन समना शांत ना आतां तर ते चड जाता इट इज बिकॉज ऑफ द रॉंग लायफस्टायल वी आर फॉलोइंग तुम्ही मेगेल रिक्वेस्ट अपास ते तुम्ही सांगिल ते एक श्लोक अपास सांगू त्यात आहार विहार हिताहार विहार सेवी आहार विहार सेवी समीक्षकारी इव्हॅल्युएट करा ती विषयेषु असक्तः चड इन्वॉल्व जाव नका ती खंयचे विशयांत दाता समः कसले आमगेल निमती जावची तसल सहाय विंगडांक करा ती सत्यपरः सत्य मात्र एक सत्य उलोवप तितले हे करा ती जितले म्हणटा सत्य उलया ती सत्य क्षमा सत्यपरः क्षमावान पुरे जणा कसले विंगडाल निमती चुकी जाल्यार ताजे बगे क्षमा दाखया ती आप्तोपसेवी आणि आमगेल फ्रेंड्स एके लायक नमने सहृदयरू म्हणतात सेम मेंटॅलिटी आशिल्ली जाणा सुत्तो तांगे लोटो आसोची फ्रेंड्स आसोच केन्नाय मस्त म्हूण जावं का फेसबुक फ्रेंड्स न्ही शेअर कर कितले लायक जावन आयुर्वेदांत प्रति एक पळय हांव काडलेलो टॉपिक न्हीद कशी लायक म्हणून हे एक तुमी सगळे श्लोक वाजून आयकून हाचे प्रकार आहार विहार आमी करचे कामाची इव्हॅल्युएशन फ्रेंड्स जालो तो शेअर करची की जाना हेल्प करची की पुरे ಒಟ್ಟು जाल्यार मागीर न्हीद येना ती सम न्हीद येता इता म्हळ्यार जिवनाचे डिसिप्लीन म्हणली तांणी कितले लायक जावन आयुर्वेदान सांगला एक डिसिप्लिन्ड लायफ कशी आसता आनी कशी ताजे निमते आमगेले स्ट्रेस उण जाता हाजे निमती न्हीद म्हळ्यार न्हीद येना म्हणूंक सांगूक कसलें ना हाजी ಒಟ್ಟು म्हाका एक निमगेचे आसा इन केस ऑलरेडी स्ट्रेस जाल्ले पुरे जाल्ले कसले वखद म्हण आयुर्वेदांत आसा की जावका जालें तितलेंच आसा जावका जालें तितलेंच तुगेले शारिरीक कायलेक कितले वखद आसा पळय ताजे पेक्षा चड वखद आमगेले मानसीक कायलेक जावका जालेले वखद गिडमूलिकेचे वखद आसा कळ्ळें फॉर एग्जाम्पल तातूं आमी अश्वगंधा म्हूण तो आयकून आसच्या पुरो भ्रामी म्हूण आयकून आसच्या पुरो आनी जटामानसी म्हूण आसा ज्योतिष्मती म्हूण आसा कळ्ळें सर्पगंधा म्हूण आसा आनी तशें मस्त ड्रग्स आनी ताजे योग तांच्यान केलेले वखद विंगड विंगड कळ्ळें विंगड विंगड शास्त्रोक्त वखद आसा ती तो एक एग्जाम्पल एक सारस्वत आरिश्ट म्हणून आयकून आसच्या पुरो फेमस कळ्ळें सारस्वत आरिश्ट भ्रामी वटी मस्त जन घेतात कळ्ळें
त्या पुरो आमगेले ओल्ड दाखून तेन्ना दाखून आयिल्ले ते अश्वगंधा रसायन अश्वगंधा अरिश्ट हें पुरा तुगेल्या मनाक शक्ती दिवची तसले शक्ती दिवची तसले वखद त्या नंतर आता रिसर्च जावन आसा पळय नवी नवी मस्त वखद मनाक तशी मानस मित्र वटी म्हणून आसा कळवा स्मृती सागर आसा मस्त वखद आसात मना संबंध पाविले कळवा ते संदर्भेचेर आमी पळोवन ताका ते प्रॉपर डोजार दिवका दॅट इज डिफरंट इशू तूं त्या सांगता म्हाका उडगास जाता आतां जनाक आसा पळय स्ट्रेस एक जाल्लें न्हय स्ट्रेसा विशयी कशें जाल्लें डिप्रेशन वॉट अबाउट डिप्रेशन मानसीक खिन्नते म्हणटात खिन्नते मानसीक कसले नाका म्हाका जीवन आतां एक्चुअली आतां आमी आतां डिस्कशन स्टार्ट केला तितलें हें वय आनी कितें तूं मस्त उलोवचें मस्त मानसीक मेंटल हें तुका सान एक ताजी ग्लिम्स मात्र कळवा आनी तांणी मस्त विशय तूं सांगलें तूं न्हीद येना शिरपचें कारण कसं नाही म्हणून सांगून त्या निमगेल्या खातीर हांव सांगलें एक आमगेलें डिसिप्लीन ना अशी आशिल्ली आनी एक फिजिकल एक्सरसायज ना अशी आसचें ते दोनी कारण म्हणून सांगून सांगलें तिनी कारण कसं न्ही नेक्स्ट एजारी हार्मोन्साचे वय वय आतां मेनोपॉजा टायमार हार्मोन्सा टायमीर आसच्या पुरो डेलिव्हरी टायमार आसच्या पुरो मेनोपॉजा बायल मनशांक स्पेशली बायल मनशां आसच्या पुरो कळवा सिंपलेस्ट ऑफ द कारण ताका बीपी चड जावनूय न्हीद येनाशें आसच्या पुरो कळवा तागेले बीपी चड जावन बीपी चड जाल्यार न्हीद उण जाता कळवा न्हीद उण जाल्यार बीपी चड जाता इट इज इंटर रिलेटेड सो फर्स्ट ऑफ ऑल आनीक हांव तुका सांगचें म्हळ्यार स्ट्रेस जायनाशें आसच्या हांव सांगितलें करेक्ट टायमार न्हिदो का म्हूण सांगून न्हीद टाइम व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हांव सांगलें टायमार न्हिदो का टायमार उठ्ठा का डिसिप्लीन कळवा तेदन तुका न्हीद लायक काडली म्हूण जाल्यार मेंटल स्ट्रेस उण जाता न्हीद येनाशी कारण तुका स्ट्रेस येवचें कारण न्हीद उण घेवचें ते एका एक संबंध आसता सो न्हीदय लायक जावपाक जाता सो ते व्हेरी इम्पॉर्टंट हार्मोनल चेंजीस मेनोपॉजा टायमार तांगेला तशें जाल्यार निमित्त तांकां न्हीद उण जेवचें जाल्यार ताका पुरे वखद आसा आयुर्वेदा इज नॉट ओनली फॉर एक मित्त आयुर्वेदाचें एक प्रायज तरी हें पुरे इंग्लीश वखद कसं लायक आनी आयुर्वेदाक तें न्हय आयुर्वेद म्हळ्यार सान जाल्लेले चरडा देखून कितले वर्साक तेवे बॉडी जो मेंटल प्रत्येकाक वखद आसा म्हळ्यार आमगेले सक्कड विक्षकांनी आयकूंक डॉक्टर हाजे ಒಟ್ಟು म्हाका आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट एक पेरंटान म्हाका बरयली एक डॉक्टराला निमगू येता म्हणून मेमरी उडगासाक खंयचे नमन्याचे इंग्लीश वखद म्हूण तशें एक नांके तेन्ना जाल्यार आयुर्वेद ब्राह्मी उडगासाक हेल्प करता म्हणून ते वय एक कसं ताजे बेसीक वय खंडीत ब्राह्मी म्हळ्यार एक्चुअली जलब्राह्मी म्हणचे ताका उदका वयर पोवंची झाड ते एक्चुअली जलब्राह्मी म्हणटा ते ओरिजिनल ब्राह्मी जाल्यार ताका इक्विवलंट जाल्यार आमगेले एक वस्तू हांगा मेळटा कसं म्हळ्यार एकपानी म्हणटा पळय वय ब्राह्मी एकपानी झाड अशें राऊंड आसता तिमारे म्हणटा ताका ब्राह्मी ओनली सो इक्वलंट टू ब्राह्मी आतां तुका ब्राह्मी मेळना नासल्यार तेच गुण तुका अंत आसता तुगेले एकपानींत आसता सो एकपानी तुमी चड यूज करून घेवेत डेली एकपानी चटणी करून घेवेत कळटा वारा वारा दोन वळखी खंडीत ताका मिऱ्यांनी घालून ते सोयांनी घालून वाट्टू न्हू आमी चटणी म्हणून करता बारीक लाग जाता चटणी ते घेवेत ते दिननित्य आता तुज्याल्यार न्ही नासल्यार तुका कांय नासल्यार तुका सारस्वत अरिश्ट म्हण येता पळय हांव हें आमगेले कॉलेज आसतना हांव वेन आय जॉयंड आयुर्वेदा वेन आय वॉज इन फर्स्ट इयर और सेकंड इयर आय केम टू नो अबाउट दिस मेडिसिन सारस्वत अरिश्टाचे देन ऑनवर्ड्स आय स्टार्टेड टेकिंग दॅट मेडिसिन रेग्युलरली इन द सेन्स 6 महिन्या पेक्षा घेवचे नात ते एट ए स्टेजचे कळ्ळें ताजे मिती हांव कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार एग्जामाचे 3 म्हयने फुडें स्टार्ट करचें घेवचें सुरू करचें ताजे नंतर 1 म्हयनो सादारण एग्जाम आसता आमकां प्रॅक्टिकल थियरी म्हणटा आस पळय that used to be one and a half month ते जेवते दोळटाय घेवचे कळ्ळें एक 4-4.5 म्हयने ताय घेवचे ताजे नंतर नेक्स्ट इयर पास तशी करचे सो एवरी इयर आय यूज टू टेक कळ्ळें ताजे निमित्त म्हाका मस्त प्रेजन जाला म्हाका उडगास चड जाला एग्जामिनेशन स्ट्रेस उण जाला एग्जामा टायमार ते हात पाय कडकडचे विसरून गेल्यावर घेवचे कितें चेडू म्हणटा ती ब्लँक आगता मायंड ब्लँक जाता म्हणटा ते पुरा म्हाका रबली ताजे मिती म्हळ्यार मस्त प्रेजन जालें ताजे मिती एक दोनीच कशें म्हळ्यार तातूंत मेन कंटेंट अश्वगंधा ब्राह्मी आसता तूं
अश्वगंधा इट इज ए नर्वाइन टॉनिक नवे वय सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्ट्रॉंग करता ते अश्वगंधा अश्वगंधा आयर इज अ नर्वाइन सेडेटिव्ह म्हणटा ताका सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन करता आता पळय तुमकां स्ट्रेस जावच्याक मेन कारण कसं भय मनशाक भय वय फोबिया आणि कसं जतकी फोबिया वय फोबिया इज द मेन खंयची मनशा धैर्य आस पळय ते सात्विक धैर्य म्हणटा ताका वय. धैर्यान तुवें 3 नमुने धैर्य आसा कळवा सात्विक धैर्य वय. राजसिक धैर्य तामसिक तामसिक धैर्य धैर्य कसले जो पळय कसं नाही सात्विक धैर्य म्हळ्यार सात्विक जनाला तो धैर्य आसा तांकां कोणाके मारना ती करना कसं नाही जाल्यार धैर्य मनात धैर्य आसा. तांकां खंयच्या विशयान भीती आसना भीती असना वय कळवा राजसिक धैर्य म्हळ्यार राय आनी आसता तसलं धैर्य वय. तामसिक म्हळ्यार अनेक तू गोत आसा वय तसलं वायट धैर्य ते वय. चांग धैर्य नाही वय सो ते सात्विक धैर्य कोण आस पळते ताका स्ट्रेस जायना जायना करेक्ट मना स्ट्रेस जायना कसले जायना धैर्य उण जाली कुडले तुका Stress जावचें. स्ट्रेस जावचे चेडो स्टुडंट्सांक जावो एक गृहस्थांक जावो ओल्ड एजार जावो तांकां विंगड विंगड नमुने फोबिया आसता ಕೆಲವು ಜನ ಹೆಲ್ತಾ ವಿಷಯೂ ಫೋಬಿಯಾ फोबिया ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ತಂಗೆಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ ವಿಷಯ ಫೋಬಿಯಾ Phobia. ಕೆಲವು ಜನ ಚೆಲ್ಡುವಾಲ್ ವಿಷಯೂ ಫೋಬಿया Phobia. कळवा आणि ಕೆಲವು फ्युचर आ विषय फोबिया Phobia. सो पुरा विशयान भंय आसता तांकां ते भंय सोडका वय कळवा वय. ते खंयचे विशयान भंय आसना जे आयचे दिवस कसं देवान आमकां दिला दिला त्या कळवा वी हॅव लायक रीती वी हॅव टू लिव इन प्रेझेंट लाईफ कळवा चढती जन पळय आयदर दे लिव इन पास्ट ऑर फ्युचर कळवा दे आर लिव्हिंग इन फ्युचर ऑर दे आर लिव्हिंग इन पास्ट पास्ट सो प्रेझेंट जावन कोणी ना ती वय तुका कसं नाही दिसना त्यांना दिसना. येद्र आशिल चांग चांग विषय कसं नो तुका दिसना घेवच्या कळवा पुढे त्याच्या डान दिस- खेळचेय दिसना तुका वय. त्याच्या डान हास्यय दिसना दिसना. इथे म्हणल्यार तुगेलें मन खंय की वेंकी असता आसा तू खंय की फ्युचरांत आलोचन करता आसता त्याच्या डान व्हड जालें मागीर ताका कसं इंजिनियर करचो की डॉक्टर करचो वय कळवा ताका अमेरिका पेटोवची इंग्लंडा पेटोवचे पेटोवचे. म्हणून त्याचेर थंय खेळतस त्या पळोवचे कळवा त्या- त्या त्या चेरडा enjoy पळोवन तू करता. संतोष भोगता की तू चेरडान व्हड जालें मागीर ताका कितले आस्ती कोण दवरचे तागेल्या नांवार कितले डेपॉझिट दवरचे म्हूण दवरचे. आलोचन करता की त्या चेरडाल पळोवन खुश भोंवता सो दॅट इज लिव्हिंग इन प्रेझेंट लिव्ह इन द प्रेझेंट लिव्हिंग इन द प्रेझेंट एक ते एक टिप्स हांव सांगचे वय. एक दोनीच कशें म्हळ्यार साना साना विशयान संतोष भोगू शिकू का मनशान कळवा वय साना साना विशयान तू संतोष भोगू शिकू का कळवा एकल्यान तुका एक सान एक चॉकलेट दिल्यार तू खुशी भोगू का कळवा वय आमी केन्नाय कशें म्हळ्यार व्हडोड्ड संतोश म्हाका पळोवन सान सान्न सान संतोष. दिननित्य संतोष पुरा विसरता करतात. एक हांव केन्नाय म्हणून सकाळ उठा न्हू गंडये बागेल काडटाना एक भायर देखून एक फ्रेश एअर जेवो एक एक लायक एक बर्ड्स पळयले झाडां पळयली ताजे एक संतोष म्हणून एक आस मागीर हॉबीस आनी जावं का ते अनेक विशय आमी लायफान तू कसं नाही पूण हॉबीस आसूं का मनशाक एक गार्डनिंग आसच्या पुरो म्युजीक आसच्या Music आसच्या पुरो पुरो. कळवा डॅन्स आसच्या पुरो कसं नाही आसच्या पुरो तुगेले ड्रॉइंग आसच्या पुरो रंगोली घालची आसच्या पुरो खंयची? काही शिवणचे आसच्या पुरो शिवणेचे आसच्या पुरो कसं नाही पूण एक हॉबी मनशा जावं का जावं का त्या हॉबी तुम्ही दवरून घेतल्यार ताका निमित्त स्ट्रेस मस्त उण जाता कोण जाता आता संगीत म्हणताले एक पद म्हळ्यार ताका स्ट्रेस पुरो कोण वता जालें कळवा तशें ते करून हॉबीस एक जावं का आनी कसं म्हळ्यार आमी वी हॅव टू लिव्ह इन प्रेझेंट Present. प्रेझेंट आतां आमी आत्ता कालांत आमी जीवन करका कळवा फ्युचर आनी पास्ट सोडका सोडका. कित्याक म्हळ्यार ते आमगेले कंट्रोलाना ना कळवा फूळ जावन गेलेले विशयूय आमगेले कंट्रोलाना आनी जावचे विशयूय आमगेले आतां कंट्रोल ना आमगेले कंट्रोल आश प्रेझेंट विशय Present मात्र ताने. ते एक विशय आनी एक सना सना विशयान संतोष भोगू शिकू का वय खंयचे हॉबीज आमी Inculcate करचे अभ्यास का, करका अभ्यास खंयचे करका. चांग हॉबीज आमी डेव्हलप करका ते पुरा स्ट्रेस बस्टर्स ते बस्टर्स कळवा वखद सेकंडरी Secondary. वखद सामगेल्यागी हां. कळवा हें पुरा व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कळवा ताजे निमित्त आमगेलें मस्त मन संतोष शांत व्हरता जाता. कळवा Correct. तशी तशी मेमरीक तुम्ही तुमगेल प्रकार ब्राह्मी अश्वगंधा हे पुरे लायक पळय जटामानसी ज्योतिषमती ज्योतिष ज्योतिषमती तैल म्हणून एक आसता कळवा त्याला मेळटा ते एक त्या घाल्यार वखद येता हां. विंगड टॅबलेट्स आनी येता ती हां. ऍक्च्युअली ज्योतिषमती त्याल यूज जावचे हां. ते एक ड्रॉप त्याल ताजे ज्योतिषमती ऑयल नाही हे बा पोट्टा घेवच्या पोट्टा घेवचें. वय हां, ते दुधान जेवण घाल न्हू हां घेवचे घेवचे जान आसा की आता ते वय पुरे बा follow ಕೆಲವು ಜನ करतात. डॉक्टर्स प्रिस्क्राईब करतात ती करतात ಕೆಲವು डॉक्टर्स प्रिस्क्राईब करतात ती हांव युजली ज्योतिषमध्ये सीड्स ते ऍक्च्युअली ओके त्या ज्योतिषमध्ये घाल्लेले वखद देतात ಕೆಲವು टॅबलेट्स हां ते टॅबलेट हांव यूज करता मेमरी आता चेडू येतात ती कितली चेडू येतात ती येतात. एक्झामिनेशन स्ट्रेस म्हणून इंजिनियरिंग स्टुडंट्स येतात ती मेडिकल स्टुडंट्स येतात ती हां. PUC स्टुडंट्स येतात ती तांकां पुरा हांव मेडिसीन दिता हां हां कळवा डिप्रेशना खातीर चडती येवची बायल मनशान
Every second or third woman who visits my clinic is depressed. तशें जाल्यार रे आमी हे टॉपिक येवचे वार डिप्रेशन कसं लॅक हांणी म्हणलें एक स्त्री चड जावन स्त्री दादली मनशां कांय येनात की कसं की तांकां यशा पुरो ना तांगेले विंगड वखद आसता तांगेले त्या निमती भारी लायक जावन डॉक्टरान सांगलें एक मेंटल स्ट्रेस कशी उणी कोरेत एक यानातल्या म्हणकी कोरेत वेरी इम्पॉर्टंट बेस लायन आयचे डिस्कशनांतू कशी स्ट्रेस यानती लायफ आमी घेवेत म्हणलेले वेरी इम्पॉर्टंट करेक्ट जावन तुमी हे फॉलो कोरका तुमगेल वोट्ट आशिल्ल्यांक घरकडच्यांक एक स्टुडंट्सांक ह्या एपिसोड पळ म्हणा ती पुरे रितीचे आमगेल मस्त एपिसोड जाल्ल्यात आयुर्वेदा कशी प्राकृतीक जावन जीवन शैलीची चेंज करता जिवनाची एटीट्यूड आमी जीवन पळोवची रीती कशी चेंज करता कशें आमगेलें संतोषमय जीवन जगता म्हळ्यार बगे आमी प्रती एपिसोडान सांगता ती हे एक एपिसोड वेरी इम्पॉर्टंट स्टुडंट्साचे वो एक वर्कींग विमेन वर्कींग मेन एक प्रोफेशनल्स कोणाकय जाल्यार हे जगता न्हीद कशी मेमरी कशी म्हळ्यार बगे तांणी तांगेले एक्सपिरियन्स्ड आमकां सलहे दिला हे पुरे तुमी पळोवका प्रती एपिसोडा बगे तुमी कमेंट घालका आनी हे जिवनांत अळवडिसून घेवका येवचे वार आमी हेची मेंटल हेल्थ केअर ताजे डिप्रेशना बगे एक आनी खंयचे नमने रे मेंटल हेल्थ केअर कशी घेवेत जिवनांत हाजी बगे आनी कसं वखद आस कस त्या पुरे आमी येवचे वारय हेच एपिसोड कंटिन्यू करता ती तुमी सगळ्यान आयुर्वेद दर्पणा पळोवन चांग आरोग्यवंत मानसिक स्थिती दवरून घेवका म्हणून मेगेल विश थँक्यू वेरी मच थँक्यू